आज आमची 100वी मिटींग म्हणजे SGPDAची 100वी मिटींग आशिल्ली. ह्या मिटिंगेक मेजर खुबशे पॉयंट्स आशिल्ले, पूण तातूंत आमचो ODP सद्या जो ओपन केला आमी ताच्या खातीर एक कमिटी फॉर्म करपा आशिल्ली. ती कमिटी फॉर्म केल्या. ही कमिटी आतां रोखडीच बसून एक 8 दिसां भितर जे एप्लिकेशन्स आसा तांकां नोटिसीस धाडून तांचे कडल्यान हियरींग आसतलें. ते हियरींग जातकूच तांचे कितें ऑब्जेक्शन्स आसा, तांचे कितें सजेशन्स आसात, हे सगळ्यांचो हें करून म्हणजे तो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. हो सगळो प्रोसेस आमी टायम बाउंड करपाचो ठरयला, म्हणजे लांबोवपाचो ना. जितलें जाता तितलें बेगीन, कित्याक लोकांकूय ताजो बेनिफीट जावपाक जाय आनी त्या खातीर जितलें आमकां हियरींग जातलें फास्ट तितलें आमकां बेगीन जातलें. एक ट्रान्सपरंट मॅनरान हो ODP जातलो. हांव ट्रान्सपरंट मॅनरान इतल्याच खातीर म्हणटा की ऑनरेबल आमचो TCP मिनिस्टर इज व्हेरी कॅटेगरिकल. आमकां ताणें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्या की कितें पळय करतात आमी सपोज फाटले ODP पळयलो जाल्यार हातूंत भितर खूब मिस्टेक्स आसात. म्हणजे थोडे झोन कमर्शियल केल्या, एकाच बिल्डिंगेचे थोडे रेजिडेन्शियल केले, वीच कॅनॉट बी डन. घरांचे वयल्यान रस्ते व्हेल्या, नाजाल्यार एक खुबश्यो अश्यो डिस्क्रपन्सी आसा. रस्तो नाका आशिल्ले ते रस्ते दाखयले. सो ऑल दीस डिस्क्रपन्सीज कितें आसा त्यो सगळ्यो क्लियर करून एक ट्रान्सपरंट मॅनरान हो ODP जातलो आनी जाता तितले बेगीन आमी करपाचो हाजो प्रयत्न आसा. त्या खातीर आमी लोकां कडल्यान सपोर्ट मागता आनी जांकां कितें ऑब्जेक्शन्स आसा, डेट जरी काबार जाली, तांचे कितें सजेशन्स आसा आतां आमकां घेवपाक मेळना. आज पासून डिसिजन जाला की आतां पर्यंत कितें आयल्या. थोडे कशें आसता डेट जातकूच पासून थोडे मातशे प्लॅन बीन सारके नासता म्हणून मातशे डिले करता. सो ते डिले करता करून आयचे तारीख पर्यंत कोण जाल्यार कितली एप्लिकेशन्स घेवपाक ठरयल्या थोड्या लोकांक खबर नासता. सो आज पर्यंत कितें जालें तें आमी हियर करतले आनी मे बी बाय द नेक्स्ट 2 months वी आर ट्रायंग टू क्लोज दीस टॉपीक. बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा म्हणजे आमी बिलां ही सगळी फारीक केली. होलसेल मार्केट जो आसा जो आतां आमी एकदां पळयता की खुबशे जाण फोटे काडटा. आमी पयले प्रेस घेवपा आशिल्ले पूण जेन्ना पळय घाण आसता ताजे फोटे काडटा. आतां मार्केट तुमी पळयलो आसतलो, मार्केटान सद्या उदक पडटाच, दॅर इज नो डावट. कित्याक तें सारकें ना म्हणटकूच उदक पडटा, चिकोल जाता. पूण ते जेन्ना 11 तो काबार जाता न्ही तेन्ना आमचे मनीस वचून थंय सगळें टोटली क्लीन करता आनी इट इज टोटली ड्राय. पूण लोक थोडे आमी पळयले की फाटल्या दिसांनी फेसबुकार फोटे घालप, वेन इट इज डर्टी, वेन इट इज इन प्रोग्रेस, म्हणजे काम जेन्ना तें चालू आसता अनलोडींग तेन्ना फोटे काडप घालप. सो विच वॉज व्हेरी रॉंग. हांव म्हणना की तेन्ना पसून घाण जावपाक जाय, पूण थंय परिस्थिती अशी आसा की ताजेर आतां इन्वेस्टमेंट करप योग्य न्ही. सो फाटीं आमी GSIDCक सांगून एक ऑल्टरनेटीव सायट पळयल्ली शिफ्ट करपा खातीर. पूण ऑनरेबल CM म्हणपालो की थंय अरावंड 1 कोटी रुपया सद्या मोडप इज नॉट फिजिबल. सो GSIDCन सांगलां की आमकां हीच शेड आनी 1 ते 2 म्हयन्या भितर ते 70% रेडी करून दिता आनी मागीर ते दुसऱ्या भागाक हात घालता. म्हणजे आतां जंय काम चलता. सो तो एक इश्यू हे जालो. सदांच एलिगेशन्स आसता की टेंडरिंगाच्या बाबतींत इतलीं वर्सां केन्नाच जावना आनी थंय हो पयशे घेता, तो पयशे घेता, हो खाता, तो खाता. पूण आमी जेन्ना पसून चार्ज घेतला तेन्ना पसून आमी टेंडरिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. फाटल्या विकान आमी तो टेक्निकल सँक्शनाक धाडलो. सो मे बी थंयच्यान आयले की आमी इमिडिएटली ताजो टेंडर काडटलो. सो फाल्यां पळय एलिगेशन्स जाता ती पयलीं बंद जातली. SGPDA कोणाक एकदां म्हणटाले की तुमी गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपा जाय म्हणून. ते सगळे प्रेफरन्स आमी गोंयकारांक दिलां. थोड्यांचे अजून वास्कोचे अजून बोटकार आसा तांकां अजून बेनिफीट ते मेळूना. तांचे पसून लिस्ट हांवें म्हाका सांगलां आनी वी वील सी दॅट दे आर ऑल्सो दे गेट द बेनिफीट. सेकेंडली म्हाका मुद्दम हें सांगून दिसता की आज आमचे कडेन आमचो MS आसा अली. सो आमी एक टायम बाउंड म्हणजे जशें आमकां मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आमची हांगा फायल आमी खंयचीच पेंडींग दवरनात. आतां आज मिटींग जाली, ताचें इन्स्पेक्शन ह्या 8 दिसां भितर जातलें. ऑनरेबल MLAs तांकां पळोवपाची आसता. ते जातकूच विदीन द नेक्स्ट 2-3 days आमी पळयतात की वी गीव द एप्रुवल्स इफ इट इज लिगल आनी तो रिपोर्ट आमी सगळो मिनिस्टरा कडेन पावयतात. सी दीस इज हाव वी आर वर्किंग म्हणून.